गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळी? आम्ही बरी आसा. आणि आयज हा माझो हळदी कुकू आणि हांवें सगळे राती अर्दी तयारी करून दवरलेली आणि वैभवानूय म्हाका हेल्प केल्लें. तिळगूळ आनी चणे तेणी भरून दिल्ले म्हाका. आणि सकाळी आयज उठल्या बरोबर हांवें सारण मारली, पुसले. आणि आयज आमी सकाळ फुडें गेल्ली बालवाडीन बायचें नांव दिल्लें आणि तिनी बाईन आमकां आपयल्ले डॉक्टर येतलो चॅकअपा म्हणून. आणि तेंचे ते रेशनूय हाडपाक गेल्ली आणि ते इतलें करता म्हटल्यार आमकां लेट जालो. बायक बी बेगीन उठयल्लें हांवें आणि परत वचोन येता म्हटल्यार आमकां धाच जाली आणि बाय येतकूच परत न्हिदले. ते न्हिदले तशेंच हांवें मागीर रांगोळी बी हांवें काडली. आणि कशी जाल्ली म्हाजी रांगोळी तुमी म्हाका सांगा. आयज हांवें केल्लो गाजराचो हलवा. म्हणल्यार कोणी येता तांकां दिवपाक गोड कितें तरी करुया म्हटलें. आणि आयज हांवें सकाळीच रांदलेलें, जशें सदांच रांदता तशें सकाळी म्हटलें पयलीं रांदुया, कित्याक मागीर दनपारचो म्हाका टायम मेळचो ना. ओनोचें म्हाजें वायन आसा आरश्यो. म्हटल्यार हें म्हाजें 5वें वर्स. पयल्या वर्सा हांवें बुडकुल्यो वांटलेल्यो, तेतून 5 धान्य घालून आनी ती बुडकुली मागीर वळ्यान घालून दिवची पडटा. आनी दुसरें म्हाजें पिजर आसली, तिसरें वायन आसलें मागीर फोणयो आनी चवथें वायन आसली कांकणां आनी ओनू म्हाजी आसा ह्यो आरश्यो. आमी जेवली बी, बायक बी बरयलें आनी मागीर फुडली तयारी केली. ही सगळी तयारी जाता म्हटल्यार सांजची 4-5 जालीच ती. हांव न्हेसलें फ्रेंड्स. आनी पयलीं आयज हांवें वायन दिलें आईचें म्हाज्या, म्हटल्यार मायेचें. आनी मागीर सगळ्यांक दिल्लें आनी बायकूय हांवें कपलाक लायल्लें आनी तेकाय हांवें वायन दिल्लें. सगळ्यात पयलीं आमी वायनां देवाक काडटा. पयलें हें काडटा कामाक्षी, मागीर मामाया, मागीर आमी आमची नवदुर्गा, मागीर फातर्प्याकारीण आनी कुंकळकारीण अशीं हांवें 5 वायनां काडलीं. मागीर तुळशी कडेनूय हांवें वायन दवरलें आनी ताज्या उपरांत मागीर बाकीच्यांक सगळ्यांक दिली.